Hello, this is Father James Kubicki with the last of the O antiphons that precede Christmas. Today's is the source of what is probably the most popular Advent song and goes like this.
Immanuel, Immanuel, आमचे मोदे देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदे देवून तुये. सासना सानबाय घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालूंक तुये. सासना सानबाय घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालूंक तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदे देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदे देवून तुये. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डेनियल वाज हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज आमचो निमाणो दीस तयारेचो आनी ही तयारी करून जेजूच्या जल्माक आमी बरी तयारी करूंक आमकां सगळ्यांक करपा मागता आसतना देवाचे आसणे आनी देवाच्यो वाटो आमी समजूंक आमकां करपा मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण बरी नात, हॉस्पिटलांनी आसात, घरा लागीं आसात, वेगवेगळे तरेचे पिडेन आसात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया. वेगवेगळ्या इश्यूज जे आमच्या गोंयांत चलतात त्या पासत मागुया. सगळे थाऱ्यार पडूंक आनी जेजू आमकां सगळ्यांक जल्मूक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो जाकारियस देवाचे आसणे आनी देवाच्यो वाटो बरे भशेन आयच्या दिसाक समजून घेता हें आमकां दिसती पडटा. आमी आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू आमकां समजना तेन्ना देवाच्या वाटांनी चलूंक आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी देवाच्यो वाटो मानून घेवंक आमकां हे भेटेन करपा मागता आसतना जायते पावटी आमी चुकल्या देवाच्यो वाटो मानून घेवंक आनी आमचेंच एके भशेन आमचेरूच नदर घालून आमी थोडे पावटी सांडल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत मागीर सुदान संकवाद मारली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू वेगीं वेगीं ये, काळाव करिनाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पाती येवन आसा. आमचे मोदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सॅम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जिवंक लागलो. ताचे भोंवतणचे सोर दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलेल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तंबूंत रावता. नातनान राजाक असो जबाब दिलो,
चल वच आनी तुज्या मनान आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातनाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. म्हजे इस्रायल परचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्या गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो, आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगळें तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां, तसलें मनशांचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक देश दितलो, आनी तेच देशांत हांव तिका रोयतलो, आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे परजे वयर हांवें फुडारी नेमलोलो तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांवें तिका विसव दितलो. तेच बरोबर सर्वेस्पोर कोलीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजे तान एक गोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें गोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणे वस्तली, आनी तुजें सिंहासन सासणांक गोठ उरतलें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलें. हांव सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसलो तीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलें. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो. अशें तुवें सांगलां, हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसोद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वतां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केलोलो करार गोठ तोगयतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकणटलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. फांतेवेलें अरुण तूं, सासणेक उजवाडाचो पोरचोल आनी भोगतीपणाचो सुर्या, कालोकांत आनी मोन्नाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवामाचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले परचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी मागांत हांवन ताणें भासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन
सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोडवोन तारुकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास धरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलय. पातकाचें बोगसण दिता त्या तारणाची ओळख ताचे परचेक तूं दितलय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोरनाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणींनो, निमाणो दीस आमचे तयारेचो आनी ह्या निमाण्या दिसा आमचे मुखार जाकारियासाचें गीत, जाकारियासाचें दिनवासणेचें गीत तें म्हणूं येता. वो जाकारियास सगलें जें कितें देवान ताका दाखयलां तें मानून घेता, समजून घेता आनी लागशिल्ल्यान तें परगडटा हें आमकां दिसता. जेजू देवान धाडलेलो एक सुर्या आनी हो सुर्या आमकां उजवाड दिता. ह्या उतरांनी तो हें आपलें गीत सोंपयता. भाव भयणीनो, देव आमकां सगल्यांक सोयेक दिता. थोडी पावटी आमी जाय तें करूंक सोदता देवा सोवें आनी थोडे पावटी देव सगळ्यांच कडेन मानून घेना आनी देवाचे येवजणे भायर तें आसपाक शकना. जशें आमी पयल्या वाचपान आयज आयकलां, दाविदान जें कितें येवजण काडली एकदम बरी. देवाक एक घर बांदून आपुणूच एक मनीस कसो, एक राजा कसो बऱ्या व्हड व्हड घरान जियेता, पूण देवाक बेश्टी ती आंख पेट दवरल्या. देवाक कांयच एक मंदीर ना, एक घर ना अशें ताका दिसलें आनी देवा पासत आपूण हें मंदीर बांदतलो हें ताणें सुचयलें. आयकूंक आमकांय सगल्यांक बरें दिसतलें, एक बरी वस्त. देवाक मंदीर बांदूंक सोदता, पूण देवाच्यो येवजण्यो दुसऱ्यो आनी देवाच्यो येवजण्यो जायते फावटी आमकां समजना, देवाच्या मनान आसा तें आमकां समजना. पूण देव जें कितें सांगता ताका उक्तीं रावप एकदम गरजेचें. देवान दाविदाक आपणाक घर बांदून दिवंक ना, वो हें मंदीर बांदूंक दिवंक ना. ताचो पूत तें मागीर बांदतलो. जाल्यार जायत्यो वस्तू आमी करूंक सोदता, देव जरी तर ना म्हणटा जाल्यार ताका कसलें तरी कारण आसतलें. आमी आमच्या जिवितांत कितेंय तरी करूंक सोदता, बरें करूंक सोदता, जावं आमच्या घराब्यान भितर वो आमच्या समाजीक मळार वो राजकी मळार आमी कितेंय तरी करूंक सोदता. थोडे पावटी घडये आमकां देव रोजा दिना. जरी तर आमकां देव रोजा दिना जाल्यार देवाचेर आड झुजून मुखार वचप सारकें जावचें ना. पूण देवाक आमी बरे भाशेन समजून घेवंक, लागशिल्ल्यान भितर तावन आमी देवाक मानून घेवंक, जशें जाकारियासान केलें. जरी ताचें तोंड बंद दवरलेलें देवान ताका उलोवंक दिवंक ना, कित्याक ताणें हो देवाचो संदेश जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मा विशीं मानून घेवपाक दुबाव दाखयलेलो. पूण जेन्ना ताचें तोंड उगडलें तेन्ना देवाची वाखाणणी करून ताणें तोंड उगडलें, आपणा विशींय पूण देवा विशीं. जाल्यार आयज आमकांय ही कृपा मागुया. देवान आमकां सोयेक जायते दिल्यात, हाचे मुखार देव जायते आमकां सोयेक दितलो आनी हे सोयेक आमकां खेरीत भाशेन ज्यो बासावण्यो आमकां देवान केल्यात, आमच्यो सोडवणीच्यो बासावण्यो, आमकां तो दुस्मानाच्या हातांतली सोडयतलो, आमकां आमचो द्वेस करूंक सोदतात तांच्या हातांतली सोडयतलो, आपुणूच आमकां आपलो शारोतीत फाटयतलो, आपलो सुर्या आमचेर फांकसो करतलो, हें सगलें घडटा. जो कोण मानून घेता ताका फावो जातलें, जो कोण मानून घेना ताका फावो जावचें ना. जाल्यार आमी जोणेकलो आमचें मन, आमचें काळीज ह्या निमाण्या दिसाक जेजू आमचे भितर आमच्या काळजांनी घेवंक
आमच्या घोराब्यांनी घेवंक, आमच्या गांवांत घेवंक, आमच्या राज्यांत, देशांत आनी ह्या संवसारांत जेजूक आमी हाजीर करूंक हे भेटेन कृपा मागुया. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोळीतल्या धातूमध्ये, ईश्वराक सोडले तेणे. जेजूच्या काळजा सोमे भेटोयता काळीज मोचे. जेजूच्या काळजा सोमे भेटोयता काळीज मोचे. Doriacia ut capito, Ecere bebito, Razacia te viabito, Quites nama camere. Jezucia kaza sowe, bedoita kalis moche. Jezucia kaza sowe, bedoita kalis moche. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, आमी तुका ओपून दिता ती दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलोली वरवीं आमचीं पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जिवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोठुया. Meno, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्याने कलो. Jezu meno, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्याने कलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्यो वाटो सदांच नीट. देवाच्यो वाटो आमकां समजना जाल्यार पासून त्यो सारक्यो जाल्यार देव जे आमचे पासत घडून हाडटा तें सदांच मानून घेवंक आमी उक्त्या मनाची जावन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाबा, सुरीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मनशांक तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळमेत घडोवन घेवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाला तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Moja deva tu sor poro rozgar moso doni koro soglia kalsa nismo tuzo ave sotas coro favor deva tuja moka lata karismo che duka hita karismo che duka hita deva mocha moka lata karismo che duka hita karismo che duka hita Kitlo mozo ogu keroi makarotsloi makaposloi ekek mozo opraxosloi emkorantlo makaraploi Deva tuja moka lata karismo che duka hita karismo che duka hita Deva tuja moka lata karismo che duka hita karismo che duka hita इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी आपले पोरचेक भेट दिली दोयेन तिका सोडयली प्रार्थुया मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा तुज्या उपरूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समारंभूंक ताच्या येण्याच्या अंतरेकांनी ह्या दिसाची दर एक करणी करूंक आनी दर एक घडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी अशें तो आडूंक येता ती सर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सतरायदरची 11:30 वाजता आयज आमची मोदयानीची रीत सुरू जातली जी कोण आयज मोदयानीचे मिसान भाग घेतात तांणी चतरायदरची इगर्जेन भितर एक बांकाचेर फकत 3 जाणां बसतलीं जे भाशेन आमचे वॉलंटियर्स दाखयतात ते भाशेन तुमी सगल्यांनी तांचें आयकुचें फकत घरा बेजरी तर येतात आख्खी फॅमिली येता जाल्यार तांणी बराबर बसूं येता
भितर व्हरल्या उपरांत आमी भायर माटोव घातलेलो आसा. भायर सोशल डिस्टन्सींग बरे भशेन मेंटेन करून सगल्यांनी बरे भशेन बसचें, आपलें मास्क घालून येवचें, सॅनिटायज करचें. सगळे जे आमी उपाय घेवपाक जाय ते बरे भशेन घेवया आनी ह्या मोदयांनीच्या मिसाक तशेंच नातालांच्या मिसाक आमी बरे भशेन वांटो घेवया, एकामेकाक आदार करुया. पालोटी होम हांगासरूय बीन 11:30 वाजता रीत सुरू जातली. थंयसर इंग्लेजीन जातली, हिंगा कोंकणींतल्यान जातली. सकाळी मीस 8 वाजता आनी 9:30 वाजता इगोर्जेन दोनी कोंकणींतल्यान मिसां जातली. पालोटी होम सकाळी 8 वाजता इंग्लेजींतल्यान मीस जातले. दाबोलीं कॉपेलान सकाळी 8 वाजता कोंकणींतल्यान मीस जातले. आमी सगळीं जेजूच्या जल्माक बरे भशेन वांटो घेवया, आमची तयारी बरे भशेन करुया. एकामेका सांगाता आमी जेजूच्या येण्याची कुशालकाय मनोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Moja deva argaditolo Tacenau sodat swakatolo Moja deva argaditolo Tacineni che nas visotsoda To Bogshita soglitu cipaka To piretlo tu kaboro kurda To monatlo tu kasurundita To kakuti bogan tu kaborta Moja deva argaditolo Tacenau sodat swakantolo Moja deva argaditolo Tacineni che nas visorzoda